जे घडोवंक जायना आसलें ते आयज इस्कुलांनी घडटा आनी आयज भुरग्यांचेर हेजो भरपूर वायट परिणाम हो जाता. जेन्ना आमी म्हणटाय स्कूल इज द सेकंड होम, जाल्यार भुरगीं ह्या स्कुलांनी आयज सेफ कित्याक नाय, कित्याक तेंचेर जायते हॅरेसमेंट जाता, टॉर्चर जाता, तांचेर जायते प्रेशरायज जाता, मॉलेस्टेशन केसीस जायते रिपोर्ट जाले डिफरंट पुलीस स्टेशनाचेर. आयज हें कित्याक घडटा आनी आयज हेजेर एज्युकेशन मिनिस्टर आनी आमचो गोंयचो सीएम हेजे कित्याक अजुनूय सायलंट आहा, जे अजून एक स्टेटमेंट पासून ताजो ना. कित्याक इतल्याच कळटा की हो एज्युकेशन मिनिस्टर म्हणून मात पासून सिरियस ना. कित्याक आयज जे घडटा अजुनूय भुरगीं रिपोर्ट जायनाय पुलीस स्टेशनाचेर, पूण हें घडटा अजुनूय. कित्याक पेरंट्सांय भिलोले आहाय, भुरगीं भिलो आहाय, ते भाशेन पेरंट्सांय भिलो आहाय. तेन्ना हो जेन्ना पेरंट्सांक आपणाय भुरगीं आतां स्कुलान धाडटाय तेन्ना टिचरांचें हो सगळ्याचें काम जाता की तांकां जो मेंटल सपोर्ट दिवपाक जाय तो दिवपाक आनी तांकां बरे भाशेन तांकां ट्रीट करपाक आनी तांकां परतून इस्कुलान येवपा सारकें मन त्या भुरग्यांक जावपाक जाय. सो आयज इस्कुलान तांकां ते येता आसतना तांकां ते अनकम्फर्टेबल फील जावपाक जायना दरेकले भुरगीं. स्टुडंट्सांक मेळ्ळे आहा तेंच्या फॅमिलीक मेळ्ळा तुम्ही विच स्टुडंट्स कोण काणकोण वय आमी ऑलरेडी जेन्ना ऑलरेडी सांगलां डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान हांव स्वता जेन्ना हांव विजीट जालोलो हांव फॅमिलीक उलयलां आनी आमी मॅनेजमेंटा कडेन हे बाबतींत उलयल्ले आनी मॅनेजमेंटान आमकां कितें एक्सप्लेनेशन दिलें तें आमी तेगे आवय आसली त्या भुरग्यांची आवय थिंगा हॉस्पिटलान आसलेले आमी तें सांगलें. सो तेणें सांगलें की हें सगळें फॉल्स आहा म्हणून, कित्याक भुरग्यान ऑलरेडी तें एक्सप्लेन केलें तांकां कितें कितें जालें आनी तो भुरगो त्या दिसा 7 कितें घरा पावलो म्हणून आवयन सांगलां आमकां. म्हळ्यार इतलो तो भुरगो लेट पावलो आनी तेन्ना एकदां येवन भुरगो रडोंक लागलो घरा कडेन आनी विचारता कित्याक रडपाक लागलो. तो भुरग्यान सांगलें आपणा अशें अशें केलां आसा. सो ह्या कारणाक लागून तेच्या मोमेंटान वयर तेगे आवयन ते हाडून सावथ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान ते एडमीट केलो आनी तेन्ना जेन्ना ते विचारताले कित्याक लागून कशें करून जालें तेन्ना ते डायरेक्टली थिंगसोन सावथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान ते पुलिसांक फोन करून ते डायरेक्ट थिंग त्या लेवलाचेर एक्शन घेवपाक स्टार्ट केलें. तुम्ही सांगला कोणाक प्रॉब्लम आसा तुमकां सांगचें म्हणून तुमकां सांगता तुमी नेक्स्ट स्टेप कितें घेतले? आमी जे भाशेन आमी लिगल जो सपोर्ट दिवपाक जाय भुरग्यांक, जो लिगल सपोर्ट जो मेळना प्रेझेंटली, कित्याक भुरगीं खंय आवाज काडूं सोदताय पूण तांकां तो सप्रेस जालो आसता कित्याक तांकां तो प्रेशरायज केलो आसता. सो ह्या कारणाक लागून जे लिगल डॉक्युमेंटेशन जे लागतलें, जे ऑलरेडी जे हाडलिसान ज्यो मॉलेस्टेशन केसीस जाले ते पासून आमी भुरग्यां बरोबर रावन ते ऑलरेडी माटोल पुलीस स्टेशनाचे पासून आमी रेजिस्टर करपा लागून आमी हेल्प केलो आय. सो हे लेवलाचेर आमी हो लिगल सपोर्ट आमी दरेकल्या भुरग्याक दितले आनी जो भुरग्यांक जो प्रेशरायज जाता हो प्रेशरायज जे जाता ते आमी स्टॉप करपाक आमी ट्राय करता. कित्याक आमी सदां आयज पासून आमी फाटल्या दिसांनी आयज पासून आमी भुरग्यांक विजीट करिता, स्कुलान विजीट करता, भुरग्यांक आमकां पळयता अशें आमकां फेस करूं पड म्हणून. सो हे लेवलाचेर आमी तांकां लिगल सपोर्ट प्रोवायड करतले अमच्या टायमार. कशे रितीन भुरग्यांचे पनिशमेंट जाता, हरेसमेंट जाता तें. सो सांगपाचें म्हणल्यार ज्या स्कुलान भुरग्यांक ज्ञान मेळपाक, शिक्षण मेळपाक त्या स्कुलान भुरग्यांक पनिशमेंट मेळटा आनी अशे रितीन जेन्ना पनिशमेंट मेळटा तेन्ना भुरगे खंय ना खंय भिता. सो हो भंय खंय तरी बंद जावपाक जाय. सो सांगपाचें म्हणल्यार जेन्ना एक गव्हर्मेंट लॉ काडटा सेक्शन 17 की भुरग्यांची हरेसमेंट जावपाक जायना, तांकां पनिशमेंट जावपाक जायना आनी दुसरें मेंटली तांचे हरेसमेंट जावपाक जायना, जाल्यार ह्या स्कुलांनी आज घडटा कित्याक हाजेर खंय तरी इन्क्वायरी करपाक जाय. आयज आमची जी तरणाटी आसात, जे यूथ आसात ती सेफ ना. सेफ्टी म्हणटा ती आमच्या गोंयांत ना आनी ह्या सेफ्टी गोंयांत जी भुरग्यांक आमकां दिवपाक जाय ती कोणी दिवपाक जाय? ती दिवपाक जाय आमच्या सरकारान. जो BJPचो सरकार आसा जो आयज कमी पडलेलो आसा आमच्या ह्या भुरग्यांक, ज्या तरणाट्यांक ही शिकवण जे स्कुलांनी ते शिकपाक वयतात, बरी शिकवण ते शिकपाक वयतात, पूण खंय तरी ते जे पॉलिसीज तांकां करपाक जाय जावं तेंचे म्हणलेल्या भाशेन सेफ्टीच्या वयर जावं एज्युकेशनाचे वयर ह्या हितूंतून ते खंय तरी आमचे हे सरकार कमी पडलेलो आसा. सेकंड गोष्ट म्हटलेल्या भाशेन फाटल्या दिसांनी आमचे जे वुमन विंग्साची हांगासर प्रेस कॉन्फरन्स जाल्ली तेंच्यांनी तुमकां सांगलेलें कशे भाशेन आमचे जे आमची भयणी ज्यो आमच्यो गोंयची तरणाटी चेडवां तेंचेर कितल्योच केसीस मॉलेस्टेशनाच्यो जालेल्यो आसात. खुबश्यो अश्यो गजाली घडलेल्यो आसात ज्यो घडपाक जायना पूण कांय कारणाक लागून त्यो घडटात. आनी आमचो हो एज्युकेशन मिनिस्टर तसोच आमचो CM
हेजेर दोळे तेजे खंय तरी बंद जालेले आसा तो एक काय तेजेर काय आन्सर दिवपाक पळयना आनी खुबश्यो अश्यो गजालींक लागून आयज आमकां उलोवचें पडटा आनी आमकां क्वेश्चन जावं आमकां आन्सर हेका रेज करचो पडटा.